न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडले? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार। हांव सुशांत गावस। आयज गोंयच्या राजकीय खेळा सांस्कृतीक मळार खंयच्यो घडामोडी घडल्यो त्या विशीं आमी सविस्तर रिपोर्ट घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हाचे कडल्यान, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। सुशांत, आयज जी म्हाजे कडेन स्टोरी आसा ती म्हटल्यार कला अकादमी गोवा हाचे बद्दल आमी एक सविस्तर असो रिपोर्ट केला। कला अकादमीचे रिनोवेशन हालींच जाल्या, फाटल्याच 2 म्हयन्या पयलीं जाला आनी कला अकादमीची कितें परिस्थिती जाल्या ती आमी तुमच्या सगळ्या आमचे जे पळोवपी आसा तांच्या मुखार हाडिल्ली आसा। आमची ही जी सविस्तर बातमी आसा ती तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। ताचे पयलीं तुमकां हांव थोडक्यात जो आमी रिपोर्ट केला ताचे बद्दल सांगता। कला अकादमी कोट्यांनी पयशे मोडून इतली रिनोवेट केल्या, पूण कला अकादमीची कितें परिस्थिती जाल्या ती सुद्दां आमी ह्या रिपोर्टान तुमच्या मुखार दवरल्या। कला अकादमीन जो सावंड सिस्टम आसा ती सारकीच गेल्लेली आसा आनी जी म्हणजे आतांच तियात्र कॉम्पिटिशन चालू आसा। ब गटाचे तियात्र कॉम्पिटिशन जालें, आतांचे उपरांत आतां अ गटाचे कॉम्पिटिशन चालू आसा आनी जे तियात्रिस्ट भाव आसा तांच्यांनी आपलो एक हुस्को आमच्या मुखार दवरला की कला अकादमीन जो सावंड सिस्टम आसा तो सारकोच म्हणजे पिड्ड्यार जाला। कारण म्हटल्यार तियात्र करतना जो सावंड आसा तो लोकां मेरेन पावनाशिल्ल्या कारणान तांकां भायल्यान सावंड हाडचो पडटा आनी आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून तांकां हो सावंड हाडून लोकां मेरेन तेंचे जे तियात्र आसा ते पावोवचे पडटा। जाल्यार हो जो रिपोर्ट आसा तो सविस्तर रिपोर्ट तुमी आमच्या 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक शकता। ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। कला अकादमीची तुमकां एक बातमी खबरच आसतली। फाटल्या दिसांनी कला अकादमीचें नांव जे भ्रष्टाचाराक लागून गाजताले, कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचें नूतनीकरण केल्लें खरें, पूण नूतनीकरण जालां काय ना, कशा पद्दतीन पयसो वापरलो हे विशीं फाटल्या 2 दिसां पयलीं आमी तुमकां एक रिपोर्ट दाखयल्लो। कला अकादमीचो जो कॅन्टिनाचो जो वाठार आसा थंय कशा प्रमाणे हळशीक पातळ्ळ्या, कोयराच्यो राशी साचून रावल्या। आयज परत अशी एक बातमी येता की कला अकादमीच्या ज्या थिएटरान तेचे सावंड सिस्टम सारकें ना। जे थिएटर आर्टिस्ट आहात तांकां भायल्यान खंय तरी एडजस्टमेंट करून सावंड सिस्टम हाडचो पडटा। ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7 बुलेटिनान। फुडें आमी वचूया समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रा वतीन शॉर्टलिस्ट केल्ल्या 312 लाभार्थ्यांक वेगवेगळी उपकरणां वाटिल्लीं आसा। तर हांगा सदांच 15 तरी दुयेंती येतात उपचार घेवपा खातीर आनी दर एक दिव्यांग मनीस जो आसा ताका एक बरी जीण मेळची, बरी जीण जगची ह्याच हेतान ही उपकरणां वाटिल्ल्याचें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। ह्या वेळार सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले, तशेंच गुरुदास पावसकरूय हाजीर आशिल्ले। ही सविस्तर बातमी पळयात आमच्या 7 बुलेटिनाक। दिव्यांगां खातीर जे दिव्याश डिपार्टमेंट आहा तांच्यांनी उपकरणां वाटिल्लीं आसात, हांचो तांकां लाव मेळटलो। फुडें आमी आमचे एंकर संजना हंजुणकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान आपली संकल्प पत्र रथ यात्रा आयच्यान सुरू केला। आयज पणजे सावन त्या यात्रेक सुरवात जाल्या। फाल्यां साऊथ गोवान यात्रा जातली। ही यात्रा 15 मार्च मेरेन चलतली। हे यात्रे थ्रू ते मतदारसंघान प्रत्येक मतदारसंघान भोंवतले आनी मतदारांच्यो सुचोवण्यो जाणून घेतल्या आनी त्यो सुचोवण्यो आपल्या मॅनिफेस्टोन जारी करतले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें आयज पत्रकार परिशदेंत सांगलें। दुसरी बातमी आसा ती मडगांव पुलिसांनी 40 वर्सां पिरायेच्या
एका दादल्याक ताचें नांव आनंद साळगांवकर हाका ड्रग्स विकतालो म्हणून धरिल्लो आसा. ताचे कडल्यान 2,71,000 ड्रग्स सापडिल्ले आसा. तातूंतले 3.80 ग्राम MDA आनी 18 एक्स्ट्रसी टॅबलेट, 14.66 ग्राम चरस आनी 0.08 ग्राम LSD पेपराचो आस्पाव आसा. मडगांव पुलीस फुडलो तपास करतात. गुवळी वखदां सावडपाचो हो प्रकार काय नवो न्हू. गोंयकारांक आतां दिसपट्ट्योच गजाली जाल्ल्यो आसा. दुसरे वटेन लोकसभेचें वातावरण सद्या तापला. गोंयभरच न्हू देशभर लोकसभेचें वातावरण आसा आनी ताच्या खातीर जायते राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्ली आसा. भाजपा हेतून फाटीं ना. भाजपान आतां पंचायत चलो अभियाना उपरांत आतां नवो एक उपक्रम चालू केला. ही तुमकां सविस्तर बातमी 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. फुडें आमी न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकर ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. सुशांत, पंचायत चलो अभियान सध्या चालू आसा आनी त्याच्या अंतर्गत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे जे आसा ते काल वेरे वागुर्मे पंचायतीत तांणी भेट दिली आनी लोकांनी तांकां साबार समस्या म्हणजे जशी की उदकाची आसूं किंवा वीज कोयराची ज्यो म्हणजे तांच्या पंचायतीन येवपी ज्यो समस्या आसा त्यो सुटावे करचे अशी मागणी केल्या आनी ताणें आश्वासनूय दिल्लें आसा. त्या भायर ताणें पर्यटना संदर्भात तांकां मार्गदर्शन केलें म्हणजे पर्यटना संदर्भातले जे व्यवसायाक तांणी ते हातभार लावन गोंयचें पर्यटन वयर काडपाक शकतात अशें तांणी तांचें मार्गदर्शन केलें. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सावियो कुतिनो जो आसा मडगांवचो शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक, मोती दोंगरार जी घरां आशिल्लीं तांकां आतां घर क्रमांक दिवपाक लागले. सो तशेंच पद्दतीन गांधी मार्केटांत जे दुकानदार आसा तांकांय वेवसायीक परवानो दिवचो अशी मागणी तांणी केल्ली आसा आनी ह्या बाबतींत ताणें म्हायती हक्क कायद्या वरवीं ताणें RTI मागिल्ली. सो ही ताणें म्हायती दिल्ली आसा. तशेंच आयज सकाळीं म्हापशें घाटेश्वर नगर खोर्ली हांगा परत एक फावट रेंट अ कार हिट एंड रन केस जाली. फाटींच मांडवी पुलाचेरूय अशीच एक अपघात घडिल्लो आनी हातूंत एकट्याक मरण आयिल्लें. आयज मात जी जाल्यार तातूंत ताका चड कांय जावंक ना पूण त्या लोकांनी थळाव्यांनी थंय बेगीनचे बेगीन जो कोण रेंट अ कार आशिल्लो तो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तो सोरो पियेल्लो आनी रोखडेच तांणी गाडी आडावन ताका पुलिसाच्या ताब्यांत दिला. केस रेंट कार आनी अपघात हे आतां समीकरणच जाल्लें आसा. फाटले फावट तुमी पळयल्ले की मांडवी पुलाचेर कशे तरेन अपघात जाल्लो. ह्या अपघातात एकल्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें. आयज तसोच प्रकार म्हापशा घडलो. हिट एंड रन करून जो ट्युरिस्ट आसलो तो पळटालो. थळाव्यांनी बेगीनूच हे घेवन इनिशिएटीव घेवन ताका धरलो आनी ताका पुलिशेचे सुवाधीन केलो. फुडें वचूया आमी ऐश्वर्या कडेन. ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी बातमी आसा की आज पंचायत चलो अभियान हे मडकेन सुरू आशिल्लें. ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्ले आनी हे कॅम्पेन करपाक तांच्या वांगडा मंत्री सुदीन ढवळीकर आशिल्ले. मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी आरजीच्या कार्यकर्त्यां मदीं वाद जालो आनी आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी 39A बद्दल तांकां प्रश्न विचारले. तांच्या मदीं वाद. ही जी बातमी आसा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. आनी तशेंच उत्तर गोंयचे श्रीपाद नायक हांच्यांनी सांगलां की आमी जर दुसऱ्या पार्टीच्या हांकां आपल्या पार्टीन घेवंक शकता जाल्यार आपल्या मनशाक कित्याक घेवंक शकना. तर हेचेर हिच्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. म्हत्वाची अपडेट अशी की सद्याक भाजपा पासून पयस आशिल्ले उत्पल परिकार आनी आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचे बाबतींत भाजपा कितें निर्णय घेवंक शकता असो जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना उत्तर गोंयचे सद्याचे खासदार आमचे श्रीपाद नाईक हांच्यांनी सांगले की भायल्या पक्षांतल्यान जर राजकीय फुडारी जे आसात तांकां आमी भाजपात घेवपाक शकतात जाल्यार आपल्या स्वताच्या मनशाक आमी कुशीक कशें दवरपाक शकतात. तांच्यांनी जर फुडाकार घेतलो आनी परत भाजपान जर येता म्हटलें जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उत्पल परिकार हांकां पक्षांत घेवपाची आमची तयारी आसा. दुसरे वटेन तांच्यांनी आनी एक स्टेटमेंट केलें की जे आदले मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांची सद्याक खंय तरी एक कमी भासता. कित्याक तर फाटल्या वेळार जेन्ना मनोहर पर्रीकार आशिल्ले तांच्यांनी लोकसभेच्या जे प्रचारांत आनी हेर कामात भाजपाक तशेंच जे उमेदवारांक बरी मजत केल्ली. फुडें वचूया आमी आमचे सब एडिटर उत्तेजा ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. विमान म्हत्वाची आयची बातमी की विमान कंपन्यांनी आपले ऑपरेशन दाबोळे विमानतळा वयले आपले ऑपरेशन बंद करून मोपा विमानतळार व्हेलें आनी हाका लागून दाबोळे विमानतळ जो आसा तो बंद जातलोच आनी हाचो परिणाम जो आसा तो दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो असो भंय बाणावलेचो आमदार आसा वेन्झी विएगस हांणी उक्तायला. आनी दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार काणकोण वाठारांतली आसा. काणकोण वाठारांत आयज एक चोरयेची घडणूक जाली
बस स्टँडार एका बायलेचें मंगळसूत्र फारोवपाचो यत्न करपी दोग बायलांक काणकोणकारांनी रंगे हात धरले आनी ते एक बायल खंय बसीन चडटाली तेन्ना तेच्या फाटल्यान मंगळसूत्र काडपाचो यत्न केलो तेन्ना तेणी बोवाळ केलो न्हू तेन्ना बोवाळ केल्या उपरांत थंय लोक जमले आनी लोकांनी तांकां रंगे हात दिले आनी ताका लागून तांचो हो चोरयेचो डाव फसलो आनी तांच्या वांगडा आनी एक बायल आसली ते बायलेन थंयच्यान हे घडणूक कळ्ळे पण ते बायलेन थंयच्यान पळ काडलो मजगती थळाव्या लोकांनी ह्या बायलांक पुलिसांचे सुवाधीन केले आनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास जो आसा तो सुरू आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. मंगळसूत्र फारावपाची घडणूक जी आत्ताच कांय वेळा पयलीं काणकोणा घडिल्ली आसा ती बायलां जी एके बायलेचें मंगळसूत्र फारायतली बशीन चडटा आसतना तेन्ना मंगळसूत्र फारोवपाचो यत्न जालो पूण मंगळसूत्र फारोवपाक त्यो बायलां अयशस्वी थारल्यो. मंगळसूत्र जेन्ना सकयल पडटालें तेन्ना ते बायलेन बोवाळ केलो आनी ते उपरांत थळाव्या लोकांनी त्या बायलांक धरून पुलिसांची सुवाधीन केल्ली आसा. आनी आत्ताच एक म्हत्वाची अपडेट अशी येता की लोकसभेचे जे भाजपाचे कॅन्डिडेट्स आहात तांची पयली लिस्ट एक 6 म्हटल्यार जाहीर जातली. दिल्लीच्यान भाजपाचें जें मुख्यालय आसा तातूंतल्यान ही लिस्ट जाहीर जावपाची शक्यताय आसा. तातूंत आतां उत्तर गोंया भितर श्रीपाद नायक हांचें नांव आसा आनी दक्षिण गोंयची जी नांवां अजुनय निश्चित जाल्ली ना तर पळोवया की उत्तर गोंयान श्रीपाद नायक हांकांच संद मेळटा आनी काय आनी कोणाक संद मेळटा दुसरे वटेन दक्षिण गोंया भितर कोणाक संद मेळटा हें पळोवचें पडटलें. आनी हे न्यूज रूम अपडेट हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव सुशांत गांवस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. त्या वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.